सगळ्यांक तुमकां दिव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयज आमी बागयोन जुआंव बावतिस्ताच्या जल्माची परब मनयता. हे परबेक देवाक दिनवासून आयज मीस भेटयता रोजिता कार्वालो आपल्या जल्माच्या दिसाक आनी एग्नस टॅलिस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. जायतीं जाणां आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता तांकां सगल्यांक आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. आनी जुआंव बावतिस्ता भाशेन आमी जेजूचे परगोटणार वो जेजूक दाखोवन दिवपी जावंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागून घेवया. इल्लोसो वेळोगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी आमचीच पासत आमच्या गोराब्यां पासत आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिय भाव भयणीनो जुआंव बावतिस्ताचो जल्म जायत्यो वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार उक्त्यो करून दाखयता आनी तातूंतली एक म्हणल्यार देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. देवाच्यान सगळें जाता आनी तरी आसतना हो संदेश आमी जायते फावटी आमच्या जिवितांत घेवंक चुकल्या आनी जेजूची तयारी करूंक आमी चुकल्या. असले आमच्या चुकीचे मिसाचे सुरवातेक भोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. Luchador
आसो आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेसू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्या पुता सोम्या देवा देवा देवाशी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काढतो तू बाबाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक तुवें आज्ञा सांगली देवा बापाशी मोहिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर्वेस्परा तुवें बसयलोल्या सोडवंडाराक घेवंक तुजे पुर्जेक तयार करचे खातीर भाग्योन जुआवांक तुवें उपजयलोय आमचे आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सोडवंडारा जेजूचो सगल्या काळजान पाटलाव करूंक आनी हे भाशेन शांती आनी संतोष जोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनान इजायास प्रवादेच्या पुस्तकावेलें वाचप जुयांनो म्हजें आयकून घेयात पयशुल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात हांव जल्मोचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो म्हज्या आवयच्या कुसव्यान सावन ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत लिपोवन दवरलो ताणें म्हाका म्हणलें तूं म्हजो चाकोर तूं म्हाका व्हडवीक हाडटलोय पूण हांव असो चिंतालों हांव निर्फळी वावुरलो बेश्टोच हांवें सगलो म्हजो जीव जोरयलो तरी आसतना सर्वेस्पर म्हजें होक सांबाळटालो आनी देवाच्या हातांत आसलें म्हजें इनाम सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो म्हजें बळ म्हणल्यार म्हजो देवूच हांवें ताची सेवा करूंक जाकोबाक ताचेची पोत्तून हाडूंक इस्रायल पोरचेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हज्या आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारलो तर होच सर्वेस्पर म्हाका आतां म्हणटा तुवें सेवा केल्यार पुरो ना जाकोबाची कुळां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना इस्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक पोत्तून हाडल्यार पावो ना प्रितुमेचे शिमा पर्यान म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो
उजवाड कोत्तलो. देवाचें उतर हें. जबाब. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. जबाब. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो ताव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयसतान तुका थावी. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो कन्यो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घडल्याय. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सैम म्हणल्यार एक अजाप. सगलीं तुजीं कर्तुबां अजापांची. तांचे खातीर तुका दिन वाचतां. जबाब. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. म्हाका गुपीत आकांतलोय तेन्ना आनी भुंयचे गोपांत म्हजी कूड घोडटालोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण ओळख आसा. म्हजे प्रकृतीचें कांयच तुका गुपीत नासलें. जबाब. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलून म्हणलें, तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी तांचे विशीं गवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो कुश्यो तो कोत्तलो. आपले भासावणे पोरमणे दाविदाचे संस्थींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोरवंडार उपजयलो. जोवान आखे इस्रायलाचे पोरचेक जिवीत बदलपाचें इस्नान परगटलें तेन्ना ताज्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपोवच्या वेळार जुआवान म्हणलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हज्या फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताज्या वाणाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना. म्हज्या भावा भयणीनो, हाब्रावांच्या कुळेच्या पुतांदुवानो आनी तुमचे मोदें देवाक भियेतल्यानो, हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. देवाचें उतर हें. उद्गार. तुका बाळका म्हज्या बोव वर्त्या देवाचो प्रवादी म्हूण सगलो लोक पाचात्तलो, कित्याक तूं दोनयाच्यो वाटो तयार करूंक ताजे फुडें वेतलोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजार सामारी आनी सोयरी दायरी तिका परबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकारियस म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदतालीं.
पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी तांणी ताका सांगलें, तुज्या गोत्रांत त्या नांवांचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची कुशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी ताणें फोलियो मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदेयाच्या आख्ख्या दोंगरी मुल्कान ह्यो खबरो गाजल्यो. आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनान रिगोवन म्हळें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सवे आसलो. आनी बाळूक वाडटा वाडटा बुद्दीन ओकोण जायत गेलो. इस्रायलाक सोबेमाजार दिसती पडोवेर तो अरण्यांत रावलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. रिच्या भाव भयणीनो, आयज जुआंव बावतिस्ताच्या जल्माची परब आमी मनयता. आनी जल्माची परब खुशालकायेची परब. आनी आमी जाणा जुआंव बावतिस्ता विशीं आमी ताच्या जल्माची परबूय मनयता आनी ताच्या मरणाची परबूय मनयता. जुआंव बावतिस्त जल्मता तेन्ना भाव भयणीनो आमकां जाय तो संदेश आनी जाय तें परिवर्तन जें घडोवन येता तें आमकां दिश्टी पडटा. आयज आमी देवाच्या उतरान आयकता कशे भशेन इजायास प्रवादी सांगता आपोवण्या विशीं. आपोवणें म्हजे आवयच्या कुसव्यान आकारून येवचे पयलीं म्हणजे देवाचे पूर्व येवजणेन हें आपोवणें आसा. जुआंव बावतिस्ताचें आपोवणें वो जुआंव बावतिस्ताचो जल्म असलो देवाचे पूर्व येवजणेन सोडवणेच्या वावरान ताचो जल्म आसा. आनी हो जल्म कित्याक बेस्तोच न्हय, पूण हो जल्म खेरीत भाशेन सोडवणदाराची वाट तयार करपाक. म्हणजे मनीसकुळाची सोडवण जी जावपाची आसा जेजू क्रिस्ता वरवीं हे सोडवणेची तयारी जुआंव बावतिस्त करता. देखून भाव भयणीनो ही परब आयची खुशालकायेची. देखून आमी जी ही परब मनयता आमकां आयज खुशाल जावपाक, उण्णां मारपाक, सेलेब्रेशन्स करपाक एक हक्क आसा. जरूय जायते पावटी जायते जाणां म्हणटात जुआंव बावतिस्ताचें जिवीत अरण्यांत जालें. तो उपास करून जियेतालो, तो तोळ खातालो, तो सेलेब्रेशन्स करिनासलो. पूण ताचो जल्म भाव भयणीनो आमकां भोव करून क्रिस्ती भावार्थ्यांक खरेपणी आख्ख्या मनशा कुळाक एक समरमणी. आनी ही समरमणी आमी करता आसतना आयच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवादी आपणाचेच विशीं म्हणटा तेन्ना हांव निर्फळी वावुरलो, बेश्टोच हांवें सगलो म्हजो जीव झरयलो अशें हांव चिंतालों अशें तो म्हणटा. पूण सर्वेस्पोर म्हजे हक्क सांबाळटलो आनी देवाच्या हातान आसलें म्हजें इनाम. जोण एकलो जो आमी जल्मले भाव भयणीनो जायते पावटी आमकां आमच्या जल्मा विशीं थोडे पावटी बेजेसांवां जातात. कित्याक आमकां कितें जाय तें जायना, आमी कितें सोदता तें आमकां मेळना. जायतीं जाणां आमकां सतायतात, ह्या संवसारान जिवंक जायना तेन्ना आमी कित्याक हांव जल्मलो काय ह्या संवसारान, जल्मोंकूच नासलेलो जाल्यार बरें जावपाचें असलें जायतीं जाणां आमी म्हणटा. पूण दर एक जल्म जो ह्या संवसारान जाता भाव भयणीनो आमकां नाका जाल्यार पासून वा आमकां समजना जाल्यार पासून वा आमी निराशी जाता जाल्यार पासून सर्वेस्परा देवान हो जल्म घडून हाडला. देखून तो राखता, तो सांबाळटा आनी ताणें ज्या वावरा पासत आमकां ह्या संवसारान धाडल्यात तो वावर आमी केलो जाल्यार आमचें इनाम ताच्या हातान आसा. देखून जुआंव बावतिस्ताचें इनाम देवाच्या हातान आसा. जरूय तो सोत उलयलो आनी तो कितें शिकयतालो त्या पासत ताका जिवेशी मारलो, ताची गोमटी कातरली, राजान ताका मारलो, तरी आसतना ताचें इनाम स्वर्गार देवाच्या हातान आसा.
जुआंव बावतिस्ताचो जल्म जाता तेन्ना जायत्यांची घोडी तोंडां बंद जालीं. जाल्यार जाकारियासाचें तोंड उगडलें. कोणाची बंद जालीं आसतलीं? एलिझाबेथ आनी जाकारियस जाणटे पिरायेर पावलेलीं. तांकां भुरगीं नासलीं. आनी भुरगीं ना देखून एलिझाबेथीक भोव करून एक ओस्तोरी कशी जायतीं जाणां तिच्यो खोबऱ्यो कडी कोत्तालीं. तिका एके भाशेन उणी कशी कोत्तालीं, कित्याक भुरगीं ना, वांजटी ती. आनी ह्या उतरांनी पाचारतालीं. ती घोडी आसलीं जायतीं जाणां सोयरीं दायरीं, जायतीं जाणां ताची इश्ट मित्रां. आनीक जशें आयज आमी शुभ वर्तमानान आयकता, जुआंव बावतिस्त जल्मल्या उपरांत ती सगळीं ताका परबीं दिवंक आयलीं. हींच ती मनशां जीं आदीं घोडे तिची खोबऱ्यो करतालीं, वा थोडीं चुरचुरी करतालीं, थोडीं ताका म्हणटालीं तुमकां भुरगें जावपाक जाय आसलें. आमी जाणा कशे भाशेन आमच्या जिवितांत कोणाकूय जरी तर भुरगें ना, लोक कशे भाशेन उलयता. लोक कशे भाशेन तुका बरो म्हणून दाखयता, पूण दुसरे वाटेन काडटा चिमटे. उणेपण भोगता. भोव करून ओस्तोऱ्यांक जीं लग्न जाल्लीं आसात आनी आजून भुरगें जावंक ना, जाल्यार ताच्या जल्मान हीं सगळीं ताचीं सोयरीं दायरीं आनी शेजार सामारीं तांचीं तोंडां बंद जालीं. जाल्यार एक तोंड उक्तें जालें. जें तोंड बंद जाल्लें तें कोणाचें? जाकारियासाचें. जाकारियासाचें तोंड बंद कित्याक जाल्लें? कित्याक देवाच्या दुतान ताका जो संदेश दिलो तो मानून घेवपाक तो हांकडेलो, दुबावलो. आनी तेन्ना देवान ताचें बंद केल्लें तोंड आनी ताका म्हणलें तो दीस येवं पर्यंत तुजें तोंड बंद उरतलें. आनी जुआंव बावतिस्ताच्या जल्मान आमी पळयता ताचें तोंड उगडलें. ताची जीब सुटली, ताचें फास उक्तें जालें आनी तो उलयलो. आनी तो उलयलो तेन्ना ताणें देवाची तुस्त केली. आनीक हेंच सत ताणें परगटलें की हो भुरगो जो जल्मला तो सोडवणदाराची वाट तयार करूंक जल्मला. सत कितें? जाकारियस उलयलो. लोकूय उलयता. जेन्ना ही खबर त्या आख्ख्या मुल्कान, दोंगरी मुल्कान पावली की एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर तिका भुरगो जाला, तेन्ना सगल्यांनी म्हणलें हो भुरगो कसलो उतरतलो, कित्याक ताचो जल्म विचित्र तरेचो. ताचो जल्म आमच्या सगल्या सारको न्हय. विचित्र तरेन जरी तर ताचो जल्म जाला जाल्यार हो भुरगो कितेंय तरी एक व्हड संदेश घेवन आयला, कितेंय तरी बरें घेवन आयला. तर भाव भयणीनो, आमचोय जण एकल्याचो जल्म आसा. आमी जण एकलो जल्मल्या जाल्यार आमकां कसलें तरी काम देवान दिल्लें आसा. जुआंव बावतिस्ताक आपलें काम समजलें आनी हेंच काम ताणें केलें आनी ह्या कामाकूय ताणें तयारी केली. सोबे माजार सगल्यांक दिसती पडो वेर, सोबे माजार आपलो ताळो उबारो वेर तो अरण्यांत रावलो. अरण्यांत आपणाकूच त्रास करूंक वा आपणाक लोकां मदें रावपाक नाका ह्या कारणाक न्हू, पूण आपली तयारी करूंक. तर तयारी करूंक आमच्या जिविताची, आमच्या मिसांवांची भाव भयणीनो, आमी जायते पावटी संवसारांतलीं भायर रावपाक पडटा. आमच्या दिसा दिसपट्ट्यांचें आमी कितें करता, तातूंतलीं कुशीन रावपाक पडटा, रिट्रीट. जाल्यार आयच्या दिसाक ही परब आमी मनयता आसतना जुआंव बावतिस्ताच्या जल्मा दिसाक देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया आमच्या जण एकल्याच्या जिविता पासत. आयज जरी तर आमी समरमणेन वांटो घेता, वेगवेगळीं सेलेब्रेशन जातात, तातूंत आमचें जिवीत आमी समरमया, दॅट इज सेलेब्रेट आवर लायफ. आनीक आमचें जिवीत आमी समरमता आसतना आमच्या मिसांवांक तयार जावया. लेट्स प्रिपेर आवर सेल्व्स फॉर द मिशन. तर ह्या वर्साचो विशय वचात, शुभ वर्तमान परगटात. जाल्यार आमच्या समरमण्यांनी, आमच्या जिवितान, आमच्या उतरांनी करण्यांनी हीच समरमणी देवाचें उतर परगटूंक जावं दी. आनीक आमकां जी खुशालकाय मेळिल्ली आसा ती आमी दुसऱ्यांकूय वांटूंक पावूं दी. आनी जशें भाग्योन पावलून आमकां उगडास केला, जी जुआंव बावतिस्ताचो जल्म जालो खरो आनी ताका इतल्या जाणांनी व्हड 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 म्हणलो खरो, पूण आपूण कोण तें तो समजलो. हांव तो न्हय जो तुमी रावतात तो, हांव सोडवणदार न्हय, पूण हांव तयारी करूंक आयला आनी ताच्या पांयाची वाणाची वादी पासून सोडूंक म्हाका फावना. खालतिकाय. जाल्यार खालतिकायेन आपुणूच आपणाक समजता आनी आपलो वावर मुखार करूंक सरता. ह्या जुआंव बावतिस्ता भाशेन आमी जण एकलो
आमचो जुल्म जाल्या उपरांत आतां आमचें जिवीत समजुया, आमचें मिसांव करूंक फुडें वचुया. आनीक हेंच ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन, ह्या बलिदानान आनीक ह्या भेटवणेंत आमी आमचें जिवीत उबारुया. सगळीं उबी रावया. सतमंत देवा, सर्पद्विधार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाकाल ताणें कोश्ट सुसले, ताका कुर्सार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर्पद्विधार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तांचेवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें भक्तसाणी, फुडेंचें जिवन कोण, सासणाचें जिवीत. आमीन. गायन घेऊया C13 पेज नंबर 33. C13. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्विधार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, स्नान दातारा बागेवन जुवावान संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक दाखोवन दिलो. ह्या स्नान दाताराचो जुल्म संतोशान समरंभून त्याच निश्कळूंक मेंढऱ्याक आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताच्या रोगतान आमकां ओदीक निर्मळ कर आनी आमचे उदेशी तो दुलोब मेंढरो जेजू सर्व मनशांचो एकलोच सोडवणदार म्हूण आमच्या काळाच्या मनशांक दाखय. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्विधार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपल्या मायेच्या कुसव्यांत आसतनाच स्नान दातारा जुवावांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मा आयिल्ल्या सर्व मनशां परस वर्तमान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सोडवणदाराक जल्मुचे आदींच ओळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यांत आनंदान तो उडलो. संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकान ताणें पवित्र स्नानाच्या घोडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुंयेंतलें सर्गीच्या जिविताची जोर जावंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वाशी आनी मोर घालून आपल्या रोगताची मरणान लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सर्गीच्या दुतां भोगतां सांगाती, पृथ्वीर तुका वाखाणून निरंतरी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता.
वरांचो सुरवेस्पर तूं स्वर्गानी संसार भरल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गीत तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसुंकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुटपर गोठुया सुम्याची सुवामी आनी एकाशी लेमियेता तितलेच पोटी तू वैभवान येसोर आमी तुझे मरण परगोटला बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक सिम्याव आमच्या आदारे बिस्पाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनः शिवणपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर जरीत मुखामोळ पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चपोती बागयोन सुजे बागयोंत जोआं बातीस बागयोन धर्मदूता आनी सर काणी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुतवेदार बापा सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना जुआंव बावतिस्ताचो जुल्म तयारी जेजूक सोडवणाराक घेवपाक आमचोय जुल्म देवाचे येवजणेंत आसा तर आमचोय जण एकल्याचो जुल्म देवाच्या हातान घालून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगलीं बापाक उबारुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय
सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जोची येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमियाची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शिलेत संवसाराचे पाप काटिले आमची काकत कोर देवाची शिलेत संवसाराचे पाप काटिले आमची काकत कोर देवाची शिलेत संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी तुजी कुडन रगत आमी शेवंक येता ती आमचेर झट्टी आनी कास्त हाडिना जावं पूण तुजी काकुदीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओखत दिवन ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी म्हाका फावना पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिव नाका आमेन Shaka
प्रार्थुया. भोव वर्त्या देवा आमच्या दोयाळ बापा, बागयोंच्यो हांव स्नान दाताराची जल्मां परब आमी आज संतोशान समरमली. सोडवंडारा मुखार सारको खालतो जावन ताच्या वाणाची वादी सोडूंक आपणाक फावना म्हूण ताणें ओळखून सांगलें. ताची देख घेवन आनी ह्या पवित्र जेवणाचे कुरपेन आमी ओदीक ओदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेन जेजू वाडत वाडत वचूंक निर्मी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भयणीनो, आयज सांजे आमच्या तरणाट्यांनी घडोवन हाडलेल्या ह्या समरमणेन वांटो घेवंक आनीक एक पावटी तुमकां सगल्यांक उलो. जशीं आतां सगळीं सकाळीं मिसाक उठून आयल्यां तेच भाशेन सांजेरूय सगळीं येयात, दुसऱ्यांकूय हाडात. 3 वाजता रेजिस्ट्रेशन सुरू जातलें. 3:30 वाजता आमची तरणाटी मागण्याची रीत करून, तरणाटी आनी संदेशकारां मागण्याची रीत करून आमी हो कार्यक्रम मुखार व्हरतले. खरीत भाशेन आयज एक बरीशी वस्त सगळे सॅक्टर एक सॅक्टर आमच्यो गोंयच्यो वेवसायी ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन्स ऑफ गोवा तुमचे मुखार दवरतलीं. म्हणटच 10 वेवसायो आयज पळोवपाक मेळटल्यो. ते आमची प्रेयर सर्वीस जाल्या उपरांत रोखडें सुरू जावपाचें आसा. म्हणटच सगल्यांनी वेळार येवचें आनी एकूय वेवसाय तुमकां चुकची न्हू. तुमचे मदल्या कोणेय बरींशीं आयज तुमी ट्रेडिशनल स्वीट्स करतल्यात, घरा कडेन बोबो करतल्यात, पातोळ्यो करतल्यात. तुमकां जरी तर दिसता तें लोकां लागीं वांटचें म्हूण, जाल्यार तें घेवन येयात. आमचें एक मेज आसतलें तरणाट्यांनी तयार केल्लें, त्या मेजार तुमी तें दवरचें. तशेंच तुमच्या घरा लागीं जरी तर फ्रुट्स, आमचे सिजनल फ्रुट्स आतां अणस पणस पेरां बीन जाल्लीं आसात आनी तुमकां दिसता तें आयज लोकांक वांटया म्हूण खुशालकायेन काडात आनी घेवन येयात आनी त्या मेजार दवरात. आनी सगळीं आमी बाराबर मेळून ह्या जुआंव बावतिस्ताच्या जल्माची परब आमी इन अ ट्रेडिशनल वे बरे भाशेन मनोवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. जुआंव बावतिस्ताची परब तुमकां सगल्यांक हॅपी फिस्ट. विवा सांजांव. उत्सवीक वर्साक मागणे. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या कुर्सार ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगोटणार जालो. ताचे रेलिकेचे तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बोडान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशोदीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तीन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवंत परगोटणारा आमकां कोर. आमेन. गायन घेऊया E12 पेज नंबर 84. E12 तिसरो श्लोक. खुशी